आणि सांगितले मी त्यांना आमचं त्यांना आम्ही रिपोर्टर जाऊन वाचून सांगते आणि स्टॅम्प काय ना काहीच ना बेस्ट कारागिरांची सांगणं दोन्ही वर्षांनी सोडवा आणि कोणा दाखवला का भितर दोरा आणि ते आमच्या हॉटेल पोलिसांनी भरेल कोणा दाखवला म्हणपा लागले तुमका कित्याक खबर ना हेजेर कित्याक बरयला म्हणून तुमकां खबर ना आमकां वाचून सांगले तेणी आमी तुमचे बद्दल तुमचे कडेन आमी इंटरव्यू जायना म्हणून अशें तेणी सांगू तोंडान सांगले म्हाका आनी हेजेर सगळे आमचे वटेन आमी सगळे मुद्दाम केला अशें म्हणून बरयला आनी तो फ्रेंड आसलो अशें म्हणून तेंचे कडल्यान बरयला आनी ते कोण कोणाक धाडून दिले मागीर तेमी आमकां सांगले वाचून अशेंच रे अशेंच आमकां फक्त चेडू आनी बापूय आमकां लोक लागना तेमी धमकी दिवन मागीर चेडो गेलो मागीर चेडो टॉयलेटीन गेल्या पासून बेतके भिवपा भुरगो आज असली इतली मोठी ते आमी खूब धमकी कित्याक ती आमकां खबर ना लग्न तेर जालो सगळें जालें मागीर पासून धमकी आमकां खबर ना कित्याक तेका कामा बिंदान हाडलें तेणी भायरसान तेन्ना मागीर कितें जालें तें आमकां खबर ना सुसायड नोटार कितें बरयलेलें सोसायटी नोटाचेर तें बरयलां की पॉलिटिक्स पार्टी आनी ती आमकां चार पार्टी मम्मी आनी डॅडी किल करतले ते आमचें म्हणून इंग्लीश कळना लोकांक सांगलें मम्मी आनी डॅडी किल करता आनी आमी धमकी दिली गो मा म्हणटालो आनी सांगत ना आमकां काबार करता म्हणून सांगलें म्हणून आमकां दवरपाचेंच ना चेडू म्हणून आमकां दवरपाचेंच ना चेडो आनी बापू चेडो आलो आनी ते आमकां कित्याक जालें तेमगेलें आमगे प्लॉटार न्ही चेड्या नांवार काडपा लागला थंय बिल्डींग काडपा लागलें ते काडून दिना म्हणून थंयच्यान स्टार्ट तेमचो वाद ते मेन ते सांगूना हय हेच मेन ते चेडवा बापायन बिल्डींग काडटा म्हणून चेड्या नांवार जागो कर म्हणून सांगता आमी केन्ना नाका म्हणून सांगलें आमकां बिल्डींग नाका काय ना आमकां आसा तो पुरो म्हणून सांगलें मागीर थंयच्यान हेमगे एक स्टार्ट जालें आनी पयर मागीर आझाद मैदानाचेर येवन हें पळय त्या जाग्या लागून मी उलयल्लें तेन्ना तेणी आमचेर उलटी केशी घातला आमी तेजे कडेन झगडटा म्हणून जाग्या लागून की डावरीचे कितें येयलेले डावरीचे बा कितें येयलेले इशू डावरी दोत बा घेवपाक अशें कितें येयलेले इशू ना ना नोट बरयल्लो मातशें वाचून सांगला आतां सर चेड्यान नोट बरयला तुमकां आतां कोणा कडेन अपील आसा आयज तुमी आमकां तुमी गोंयभर लोक पळयतात तुमकां कोणाचेर अपील आसा कोणाक कितें विचारूंक सोदता तुमी आमी आमच्या चेड्या लागून आमकां ही धमकी दिला ती धमकी लागून आमकां फाल्यां मागीर चेडू आसा आमकां हो प्रॉब्लेम जावं जायना हे पॉलिटिक्सा हेजेर म्हागे भुरग्यां ल्हानावड केलें ना म्हाका इतले कोणी धमकी दिला आनी खंयचो पॉलिटिक्स हे बापायन आनी चेडवान म्हाका दाखोवपाक जाय आनी म्हागे ही केस रजिस्टर करनाका 4 पाटी भितरली रजिस्टर केलें ना बरें फुडें खंय वयतली तुमी आतां पुलीस तुमची आयकना जाल्यार तेजे वयर आनी तुमी खंय वचपाचें तुमी चिंतला बी डीजीपीक बा मेळ्ळा तुमी मिडिया सकयल तेजे वयर वचपा खातीर आनी आतां तुमी मिडिया फुडें आयले खंय वयतले तुमी कोर्टान वयतले या हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले पुलिसाच्या आमकां न्याय मेळपा खातीर फुडें वचपाकूच जाय कोर्टान वयतले बरें जालें थँक्यू